सत्ता शक्ति से नहीं डरती, डरती है तो जागृत जनता से. आणि आज हे सिद्धूच जालें की सगळी जनता जेन्ना जागृत जाली. हांव हाका स्कॅमूच म्हणटलो. ह्या कालच्या काशीनाथ शेटया वांगडा म्हाजो एक बारीकसो डिबेट जालो. ताका इतलेंच विचारलें हांवें तुमची लॉस कितले काय म्हणून. तो म्हणपाक 8%. जेन्ना तुमची लॉस 8% आसा and this scheme was optional, IDSS scheme was optional by Indian government to states DISCOMs to reduce the loss, transmission loss from 15% to less than 15%. म्हणजे जे डिस्कॉमाचे लॉसीस 15% and above आशिल्ले तांकांच ही स्कीम आशिल्ली. म्हणून हांवें विचारलें ताका आनी आतांय विचारता सीएमानूय क्लॅरिफाय करपाचें आनी ढवळीकरांनी क्लॅरिफाय करपाचें हो 900 कोट्याचो मारू आमच्या एक्सचेकरांत जनतेचे पयशांचे तकलेचेर कित्याक मारला हो एक मुद्दो जाता. दुसरी गजाल आतां तुमी होल्डार दवरला. होल्डार जर दवरल्या जाल्यार सीएमान क्लॅरिफाय करपाचें हो होल्ड केन्ना काडटलो, अनहोल्ड केन्ना करतलो. इलेक्शनार रावता तुमी आनी मागीर फुडें कितें जातलें तें पळयता. तो पर्यंत सुदीन आसतलो पावर मिनिस्टर काय ना तें खबर ना. कित्याक लास्ट टायम सुदीन खंयच्याय डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर जाता तुमकां याद करून दिता. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसतना ती हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट म्हण एक स्कॅम हाडलो. आतां मोविन बाब गोदिनो ती कॅमेरा बसयतात, बुलेट कॅमेरा काय CCTV AI कॅमेरा. त्यो हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट्स आहा तो ट्रॅक करतलो, ट्रेस करतलो. ती सगळी पावसान धुवन व्हायट जाल्या नंबर प्लेट्यो. सो ताजी अकावंटेबिलिटी ना. सो आमचो मुद्दो इतलोच तुमी चलया, सरकार जनते खातीर चलया. हे तुमी नॉन ट्रान्सपरंट मॅनर जे करतात आनी अकावंटेबिलिटी लोकांक दिनात. लोक कितें आहा तें आतां समजोवपाक लागल्यात हळू आनी ह्या फुडें जे आतां इलेक्शन इयर आहा. सो आय रिक्वेस्ट द CM and I am thankful to him that he has put on hold not only on smart meters also those overloadaचे एक्स्ट्रा लोडाची पेनल्टी बी आयल्या ती तो म्हणपालो आमी इंडिविज्युअली चॅक करतले, लोड वाडोवपाक लायतले तो पर्यंत बंद नाका. इट्स अ गुड डिसिजन, गुड मूव. वो RDSS पळय हें आसा स्कीम आसा ही रिवॅम्प डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम. ही जंय लॉसीस 12-15% लॉसीस आनी चड करून हे UP बिहाराक बी अशे लॉसीस जाता म्हणटा ते तांच्या खातीर आशिल्ली स्कीम. आनी ताका 2 भाग आसा ह्या स्किमीक. एक म्हणटा तो मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन म्हणजे तुजे ट्रान्सफॉर्मर, तुजे पावर केबल्स आनी कितें लागता पळय कंट्रोल रूम आनी सगळें हे ही वीज तुमच्या घरांनी पावोवपाक नाल्यार इंडस्ट्रीक पावोवपाक हाजें अपग्रेडेशन कर म्हणून. आनी दुसरो भाग आशिल्लो तो घराघरांनी आनी मिटर लावचे म्हणून स्मार्ट मिटर्स. आनी हाणें ताजेर भर घालूंक ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशनाचेर भर घालूंक ना, कांयच करूंक ना. फक्त लोक एक परचेज करून दुकानाचेर वचून 890 कोटीचो माल घेतलो आनी तो लोकांच्या घरांनी जबरदस्ती करपाक लागले म्हणून स्कॅम. आनी अशें करता आसतना लोकांक कांयच इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. सगळें भितरल्या भितर आमी सांगलें अरे नोटीस दिवपाक जाय अंडर सेक्शन 171 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. ते म्हणटा ना नोटीस दिवपाक नाका. ते म्हणटा ना आमी एक कितें तरी काडल्यार टू हुमसोएवर इट मे कन्सर्न. आनी आनीक एक वायट दिसता बरेचशे तिसवाडी तालुक्यान सोसायटीज ज्यो आसा हावजींग सोसायटीज ह्या हावजींग सोसायटीवाल्यांनी एनवलपां घेतली म्हणटा DG स्मार्टा कडल्यान आनी सांगलें की तुमी यस यू कॅन चेंज द मिटर, कांय ना प्रॉब्लेम. बल्क मिटर अशे सगळे एका जाग्यार आसता ते चेंज करून गेल्ले बरेचश्यो घटना जाल्ल्यो आसा. आमी म्हणटा कायदो सांगता की कंज्युमर म्हणल्यार तूं इंडिविज्युअल, नॉट द सोसायटी, नॉट द मॅनेजमेंट ऑफ द सोसायटी. अशें जाल्लें आसा आनी म्हणून कितले लोक बळी पडले. जे आमच्या संपर्कान आयले ते बरेच सेव जाले आज पर्यंत. कितलींशीं उदाहरणां आसा. एकट्याक आमी सांगलें डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार वच आनी कंप्लेन कर तुजो मिटर चोरयेक गेला म्हणून. तो नासतना तुजो मिटर काडलो. कांयच ना. म्हणजे सेक्शन 171 ते कायद्यान आसून ताजो कांयच फायदो ना. 89 वॉज द इनिशियल कॉस्टिंग ऑफ देअर. हांच्यांनी एस्टिमेट केली हांच्यांनी डिपार्टमेंटान. आनी सडनली तो 890 करोडाचो तुमी टेंडर कोणा तरी जाव्याक दिले व्हरून मिटर हाडपाचो. तो क्वेश्चन अशें आहा तुमी थर्ड पार्टीक कित्याक दिलो तो टेंडर. तुमी जर स्टेट डिस्कॉम आहा तुमी परचेज करपाचें. तुमकां क्षमता आसा न्ही सगळी. तुमी परचेज करपाचें आनी बसोवपाचें आनी आमकां सांगपाचें पळय इतलो टेंडर आहा म्हणून. कित्याक हो प्रोसेस जो आसा हो ट्रान्सपरंट करूंकूच ना तुमी कोणाकूच. हेज व्हडली पॉलिसी डिसिजन जवळ जवळ 900 कोट्याचे. तुमची भितर बसून तुमी कॅबिना बसून डिसायड करपाक शकना न्ही. कोणाले पयशे. आय विल जस्ट एक्सप्लेन. बाकीच्या राज्यांनी डिस्ट्रिब्युशन कंपनीज ताका डिस्कॉम म्हणटा ते पावर घेतात
जनरेटरा कडल्यान आनी पावर डिस्ट्रिब्यूट करतात. आमच्या राज्यान तशें डिस्कॉम वेगळें ना. आमचो सरकारच म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज द डिस्कॉम. आमकां तुमचेर विश्वास आसा. एज अ गव्हर्मेंट, आमचो गव्हर्मेंट न्ही, आमकां तुमचेर विश्वास आसा. इतलें आसून तुमी एक प्रायवेट ऑपरेटराक कडेन दिलां मरे हें काम की सप्लाय कर आनी तूंच बसय. सगळें ताज्या हातान दिलां. वी हॅव नो फेथ इन देम. ते कोण? आनी ते येता एक व्हिडिओ घातलो ते येता हम GED से आए हैं. क्या GED? गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आए हैं. अरे तूं कोण? गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियराचें नांव सुद्दां खबर ना तांकां. एकट्या मनशान चॅलेंज करून व्हिडिओ धाडले आमकां. कोणें धाडलें तुका? कोणा कडेन उलयला तूं? कोण GEDचो इंजिनियर? नांव खबर ना. ह्या पद्दतीन तुम्ही लोकां कडेन वागता. इज दीस द वे टू ट्रीट अ पर्सन ऑफ गोवा?